G20 परिषदाचो सध्या देशभर बसका चल्ल्यात। तातून 3 विशयाचेर अजेंडाचो 8 महत्वाच्यो बसका गोयात एप्रिल ते जुलय मजगती जातल्यो। ह्यो बसका जरी पणजे शहरात जाले ना तरी राजधानीन जाल्ल्यान पणजे डेलिगेट्सांचे यो वत चालू आसतले। डेलिगेट्सांक चडसो दिसतलो तो अटल सेतू, फेरी, कंपाल, मिरामार, दोनापाल वाठार। स्मार्ट सिटीक उस्तून आणि खणून घाल्ली पणजी सध्या दयानंद बांदोडकर मार्गपुर्ती चकाचक करून जाग्यार घालप चल्ल्या। शहराच्या भितरल्या रस्त्याचेर दोळ्या आड मसणपाड। आता आमी येयल्या जे फेरीबोटी कडेन जी फुटपाथ आसा तेजेर आमी येयल्ले आसा। आमच्या फाटल्यान पळोवंक शकता तुमी की ज्यो स्ट्रीट लायट आसा, ज्यो पोल लायला ते चेंज करपाचें काम चालू आसा। येता ते G20च्या समीट ह्या निमतान हे पोल सगळे चेंज करता। हे पोल 2004 तेन्ना फर्स्ट इफ्फी जाल्ली तेन्ना हे पोल घातलेले। ह्याच बरोबर पणजेन कांय जाग्याचेर ज्यो ओवर हेड लायनी वयता स्ट्रीट पोलाच्यो त्यो अंडरग्रावंड करपाचें काम चालू आसा। हे दोन्ही प्रोजेक्टाचे सुमार 20 कोटीचे काम सरकारान हातान घेतल्या। 21 वर्सां रोड हॉटमिक्स करून जे डिवायडर आसले ते हॉटमिक्स करून तेंचो लेवल, रोडाचो लेवल आनी डिवायडराचो लेवल एक जाल्ल्या कारणान आता G20च्या समीट जावपाचें त्या निमतान हे नवीन डिवायडर बांदपाचें काम चालू आसा। आतां पर्यंत अटल सेतूचे वयरूच लायटी आसल्यो आनी तेच्या पोंदा सदांच हो काळोख आसतालो। पण G20च्या निमतान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हांगा नवीन खांबे घालपाचें काम सुरू केलां। स्मार्ट सिटी आनी G20च्या निमतान पणजेन डेव्हलपमेंटाची कामां दिसता, मात सारकें मॅनेजमेंट नासल्या कारणान पणजे रावपी आनी पणजे कामा खातीर येवपी लोकांक ट्राफीक जाम आनी धुल्लो खावचो पडटा। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी वांगडा हांव ओमकार फळारी।